gone waste. We would have been lost without them basically. Goa forward, Sir Durgadas, Tanveer, actually they made a lot of allegations that they are using us politically and this and that, and finally, but I really condemn all these things, all their statements. I don't want to name anybody, but finally, as we can see that they are the only ones who have helped us till today, whereas everybody else put as many hurdles as they could to get this work not done basically. So we will like she said, we will take our admissions mostly by tomorrow, and yeah, that's it. So basically, according to our knowledge, our attendance starts the day we take admissions. So if we take admissions tomorrow, our attendance will start from tomorrow. We have checked with some teachers, but let's hope it is that. Because even last year it was the same. Even the people who got admissions later, even last year it was the same. So the attendance was considered. Has the college kept seats for yours? Yeah, our seats have been reserved. First year, second year? First year, second. That is second year, third year. Second year, third. आम्ही भुरग्यांनी पॉलिटिकल केला आनी थोडी म्हणटा आमी तुमी आमकां कितें अप्रोच करूंक ना जेन्ना आमचो इशू जाल्लो पळय आमी सगळ्यांक पयलीं कावन्सिलाक अप्रोच केल्लो आय थिंक इवन दमो घाल्ले तेका सुद्दां कॉल केलो बट ते टायमार सगळ्यांनी कांय रिस्पॉन्ड दिवंक ना सो मागीर आमी हांगासर आयले हेंच्या कडेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक हें केलें मागीर ते म्हणपाक लागले कितें तुमी तेंकां कित्याक अप्रोच केला पळय जेन्ना भुरग्यांचो इशू येता पळय पॉलिटिकल करपाक जायना तेंच्यांनी आमकां हेल्प करपाक येयले आमकां सपोर्ट केला त्या टायमार तुमी कित्याक येवंक ना आमकां सपोर्ट करपाक तुमी म्हणटा ना मागीर तुमी इशू पॉलिटिकल केला हें केला हो इशू पॉलिटिकल जावंक ना तांकां सांगपाक सोदता की ती बिश्टी म्हणटा पॉलिटिकल केला हो पॉलिटिकल न्हू आमचोच फायदो जाला भितून आमचें वर्स वाचयलां तेंच्यांनी आमचें वर्स पिड्ड्यार जावपाचें ऑलमोस्ट एक वर्स नॉट स्मॉल थिंग फॉर अस एक वर्स आमचें वाचलां भितून तितून हांगा ही विक्टरी भुरग्यांची जाल्ली आसा विक्टरी कित्याक म्हणल्यार तांचो एक वर्साचो जो एक वर्स पिड्यार जावपा आसलो तो वाचला विक्टरी आमची जाली की विरोधकांची जाली की कोणाचे दॅट इज नॉट अ कन्सर्न हियर कारण असले इशू कडेन राजकारण म्हणटा आमी हाडपाक जायना ही दुर्दैवाची गजाल आहा की काही राजकीय पक्षांनी पत्रकार परिशद घेवन म्हाका सुद्दां वैयक्तीक लेवलाचेर ह्या इशूचेर टार्गेट केलो पूण आमी तांकां केन्ना रिस्पॉन्ड दिलो ना कारण हांगा आमकां भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन खेळ करपाक नाशिल्लो फ्रॉम द डे वन वी डिसायडेड इट मॅनेजमेंटान जे शेवटी डिसिजन घेतले कारण जुलय 15 लास्ट आशिल्ली एडमिशनाक डेट म्हाका कळयलें की हांचे जाला भुरग्यांचे आनी आज ते डिक्लेअर करतात म्हणून सो वी वेलकम द डिसिजन आनी खंय ना खंय दिसता म्हाका आतां हे एटेंडन्सा बाबतीन जे 75% आसा हाचेर चर्चा जावपाची गरज आसा कारण सगळ्या पक्षांतल्यानूय आवाज येवंक लागल्यात की भुरग्यांक थियरी नॉलेजूच न्ही प्रॅक्टिकलूय आसूंक जाय थियरी नॉलेजनान सगळेंच मेळटा अशें ना जेन्ना मनीस प्रॅक्टिकली काम करता तेन्नाच मनशाक नॉलेज चड येता सो हाजेर म्हाका दिसता 75%च्या इशूचेरूय भासाभास जावंक जाय आनी वी एज ऑल्सो गोवा फॉरवर्ड आर थिंकींग ऑन इट